गोंयांत अपघाताचें प्रमाण दिसान दीस वाडतच आसा। बेरेस्तारा उसगांव खुर्सा कडेन जाल्ल्या हीट अँड रन प्रकरणात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें। पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून कुडीचो पंचनामो केलो। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाडतच आसा। सकाळी उसगांव एमआरएफ कंपनी लागसार महामार्गाचेर महिंद्रा पिकअप आनी मोटरसायकली मदीं अपघात जालो। ह्या अपघातान मोटरसायकल चलोवप्याक मार लागिल्लो। आता दुसरो अपघातूय उसगांवच जाला। रस्त्यावयल्यान चलत वचपी एकल्याक गाडयेन धपको दिवन पळ काडलो। ह्या भिरांकूळ अपघातात चलत वचप्याक जाग्यारूच मरण आयलें। पुलीस गाडी चलोवप्याच्या मार्गार आसा। एक्सिडेंट जालो हांगा एक पेडेस्ट्रियन तो चलत वतालो, ताका इतले रश ड्रायव्हिंग एक व्हेहिकल गेली मोठी आनी तेणें ताका हांगा सामको गाडये पोंदा क्रश केलो। आतां अशें जाला की तेगेली बॉडी हांगा सामकी क्रश जाल्ली आसा, खुर्सा कडेन म्हणटा थंय, आनी तेजी जी तकली जी आहा बरी ती एमआरएफा कडेन पडलेली आसा। जवळ जवळ एक ते 1.5 किलोमिटर पयस आसा। कित्याक लागून ना गाडी अजून कळोना। थोडे म्हणटा 12 टायराची हेवी व्हेहिकल म्हणटा, थोडे म्हणटा 16 टायराची। सद्या CCTV चेक करप चालू आसा। इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा। हय, तेन्नाच धडक पडटाली पावसाची। आमी उसगांव खुर्सा कडेन हांगा आसा, जे जाग्यार 1.5 वरांचे सुमार हांगा मोठो पावस आहलो आनी त्या पावसाची जाणा एक हांगा लोकलूच कोण तरी रस्तो क्रॉस करतना एक गाडये पोंदा पडलेली आसा आनी तेजी बॉडी हांगा सगळी क्रश जाल्ली आसा। आनी जवळ जवळ जी तेजी गोवटी आसा, ती तकली आसा, ती 1.5 किलोमिटराची वचून एमआरएफा कडेन ती तकली पडलेली आसा। तेच गाडये लागून ती तकली एमआरएफा कडेन 1.5 किलोमिटराची पडलेली आसा। तेन्ना हांगा लोकांची मागणी आसा की हांगा मोठ्या प्रमाणात गाडी हेवटेन तेवटेन वयता तेन्ना हांगा कोणाचेच हें ना, दखल घेवपाक अशी कोण ना। आनी दुसरी म्हणल्यार मोठो पावस आसल्या कारणान अवजड वाहना खातीर रस्तो क्रॉस करतना अपघात जावपाची शक्यता आसा अशी तेणी सांगलेली आसा। जी तकली तेजी आसा ती एमआरएफा कडेन आसा आनी ती केन्ना जाल्यार तकलेची सुद्दां वळखी मेळना, पूण अशी म्हायती मेळटा की हो कोण हांगसरलो लोकलूच आसतलो, पूण खरें कोण तो अजून कांय कळना, तपास कळना। पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर एकनाथ खेडेकर।